विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। दाबोळे विमानतळार एक्सटेन्शन बोर्डाक उजो पेटून उज्यान पेट घेतली। लायटर आनी प्लास्टीक सामानान पेट घेतिल्लो, मात उजो पालोवपी दळान उज्याचेर नियंत्रण हाडलें। आरडेक्स गोवा खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नायक। एअरपोर्ट एक्सटेन्शन बोर्डाक कितें उजो पेटलें सांगलें तेंच्यांनी 22-25 कॉल येयल्ले ते आनी हांगा सगळे लायटर बिल्टर तेंच्यांनी दम केल्ले ते दम करून तेका उजो पेटलो। लायटर बिल्टर ते स्फोट जाताले त्याच्या पयलीं आमची नेवीची गाडी आसली तेंच्यांनी थोडे पाळलेले, मागीर आमी पाळलेले जेसीबीन हे करून स्पीड हे केले ते ऑलरेडी कंट्रोलान येयलो। हय एअरपोर्टाक लागीं आसले। हय एअरपोर्टाक लागीं आसता। We received phone call that fire has taken place near the demolition area of the Daboling airport. So accordingly we rushed. The local Coastal Fire Brigade they also came to the spot. The Naval Fire Brigade they also came to the spot, and the fire was brought under control. There are no any casualties. सर कित्याक उजो लागलेलो? There are some lighters and scissors, plastic material which has caught fire. So for the inquiry is in progress.